प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून तयार केलेल्या गणेश मूर्तीक लागून पर्यावरण आणि भौतिक भलायकेक धोको निर्माण जाता। हे मतीत घेऊन गोय सरकारान पीओपी मूर्तींची विक्री, उत्पादन आणि आयात करपाचेर बंदी घालपाचे निर्देश जारी केल्यात। हे फाटभुंयेर 1 ते 14 ऑगस्ट मेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हस्तकला मंडळ आणि उपजिल्लोधिकारी कार्यालय राज्यातल्या चित्रशाळांची तपासणी करतले। पीओपी मूर्ती विकपी चित्रशाळांचो परवानो रद्द करप, सुवात सील करप आणि मूर्ती जप्त करपाचे निर्देश दिल्यात। अबकारी आणि येरादारी खात्यान शिमेच्या नाक्यांचेर खर तपासणी करून पीओपी मूर्ती व्हरपी वाहनांक आडोवन कारवाय करची अशेंय सांगला। पंचायत आणि नगरपालिकांनी आपल्या वाठारांतल्या चित्रशाळांची माहिती गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक 25 जुलै मेरेन सादर करपाचे आदेश दिल्यात। पर्यावरण खात्याच्या ह्या आदेशाचे उल्लंघन करपी लोकांआड पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाला गुन्यांव नोंद जातले अशी स्पष्ट शिटकावणी सरकारान दिल्या।